फाटल्या 3 म्हयन्यांसावन गृह आधार येवजणेचे पयशे लाभार्थ्यांक कित्याक मेळूंक ना हाची जाप विरोधी पक्ष नेत्यान सोमारा समाज कल्याण खात्याच्या संचालकाक भेट घेवन विचारली। लोकांचे पयशे आडोवन दवरूं नाकात अशेंय तांणी म्हटलें। सरकाराक लोकांचे पडिल्ले ना काय कितें असो प्रश्नय मायकलान ह्या वेळार केला। गृह आधारा सयत समाज कल्याण खात्याच्या हेर येवजणेचे पयशे ज्येश्ठ नागरीक, विधवा बायलांक तशेंच हेर लाभार्थ्यांक मेळूंक ना असो आरोप मायकलान केलो। सी एवरी मंथ म्हाका दिसता 1 तारीख जाले पयशे अकावंटान येवपाक जाय, कित्याक हे लोक जे आहा पण हे पयशे मागल्या आदीसून पयशे रिसीव करता आनी हे लोक मागता, हे गरीब लोक। दीस इज विडो पेन्शन, मागीर सिंगल वुमन जे आहा, मागीर स्पेशल चिल्ड्रन और वी कॉल दॅम हँडिकॅप भुरगीं जीं आहा आनी सिनियर सिटीजन, हे पयशे एवरी मंथ येवपाक जाय। बिकॉज वीथ दीस मनी दे प्लॅन द होल मंथ। आख्खो म्हयन्याचो जो प्लॅनिंग आहा ह्या 2,500, 3,000, 3,500 अशें येता ते। हँडिकॅप मनशाक, स्पेशल चायल्ड तांकां 3,500 येता, कोणाक 3,000 येता, कोणाक 2,500 येता। आनी हे जे पयशे आहा जो तर तांकां एक 8 दीस चुकत जाल्यार तेंचे सगळे चुकता।